नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. भूमिपुत्र विधेयकाचो खवदळ पडले उपरांत सरकार बॅकफुटार। भूमिपुत्र शब्द डिलीट। मुख्यमंत्र्यान मागल्यो विधेयकाचेर सुचोवण्यो उपरांत खंय बिल परत विधानसभेत। भूमिपुत्र बिलाचेर माघार घेतली तरी सरकाराची सुटका ना। माविन म्हणटा जाय ते बदल करूंक तयार। विजय म्हणटा सरकार उठला गोंयकारपणार। काँग्रेस म्हणटा मुख्यमंत्र्याच्यो पळवाटो। युतीचो निर्णय थळाव्या काँग्रेस फुडाऱ्यांकडेन चर्चेन। काँग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूराव 3 दिसांचे गोंय भेटेर। ब्लॉक फुडाऱ्यांच्यो गाठी भेटी। काँग्रेस खंय दितली बरें स्थिर सरकार। गोवा डेरीचो कॅटल फिडाचो प्लांट बंद। दुधकारांक कल्पनाच ना। एमडीचो मनात मारीत तसो कारभार। विचारल्यार उतरां आरत्याची परती। चेअरमॅनाच्या राज्याक कांयच खबर ना। आनी गोंयांत 3,000 टुरिस्ट टॅक्सीची परमिटां जातली रद्द। हायकोर्टाची वॉर्ड आसूनय बसोवना डिजिटल मिटर। माविन म्हणटा फक्त 137 जाणांनी बसयले। भूमिपुत्र अधिकारिणीचो गोंयभर खवदळ पडल्या उपरांत आतां सरकार बिलांतलो भूमिपुत्र शब्दूच काडटा। मुख्यमंत्र्यान राती मिडियाक मेसेज जारी केली। विरोधक एक जाले। बीजेपीचे फुडारी आमदार मंत्र्यांचेरय राजकीय आंगलट आयले। राज्यपालांक निवेदनाचो सपाटो। आंदोलनाच्यो शिटकावण्यो। आतां सरकार लोकांच्यो सुचोवण्यो घेवन बिल खंय परत विधानसभेत मांडटलो। मुणकारियल एक्टाच्या अंडर आनी रेग्युलरायझेशन ऑफ हावस एक्टाच्या अंडर जे गव्हर्मेंट लँडांत ज्यांची घरां आसात, जे कोमुनिदाच्या जागेत आसात, हे ह्या दोनूय एक्टाच्या अंडर एप्लाय करपाक शकनाशिल्ले। तांच्याच खातीर हो एक्ट आसा। 50% घरांनी अजुनूय बी घरांचेर स्वताचे 114 नांव ना हें आमकां दिसून येयलां। 3,000+ घरांचेर आज डेमोलिशनची टांगती तलवार ही आयजूय बी ग्रामपंचायत एरियेत आसा। तांचेर केसीस चालू आसा। 3,000+ घरांचेर म्युनिसिपालिटी एरियेंतल्या हांचेरूय बी डेमोलिशनची ऑर्डर ही केन्नाय येवं शकता। ह्यो केसीस चालू आसा। आनी ही 6,000 घरां जर आमी व्हेरीफाय करीत जाल्यार हितूर मूळ गोंयकार आसात। हितूर मायग्रंट येवन रावल्ले ना। आमी सगळ्यो ह्यो व्हेरीफाय केल्ल्यो आसात। जेका स्वताचें घर आसा तें, जेच्या तें घर नांवार आसा, तेच्या स्वताचें इलेक्ट्रिकल बील तेच्याच नांवार आसा, जेचें उदकाचें बील तेच्याच नांवार आसा, तोच हेका क्लेम करपाक शकता। जो रुमांक रावता किंवा भाड्याक रावता, जेका लिजाक रावता जेका आमी म्हणटा, तो केन्नाच ह्या कायद्याच्या अंतर्गत क्लेम करूं शकना। घरां बांदल्या आसत जाल्यार तेंच्या कडल्यान ती जागा ही परत गव्हर्मेंटाची वीथ प्रायज जेका आमी म्हणटा की पयशे भरून ती लँड जी आसा ही तांकां दिवची, रेग्युलरायज करची। आनी तेजे करूनय बी तांकां पेनल्टी बी जी आसा ही पेनल्टी बसोवची। हाजो अर्थ की आमी गव्हर्मेंट लँड विकूंक काडूंक ना आनी आमी गव्हर्मेंट लँड कोणाकूय फुकट दिवपाक काडूंक ना। म्हणून तर म्हजें गव्हर्मेंट खंय तरी स्ट्रिक्ट आसा आनी हे रेग्युलरायज करपा खातीरच हो जो भुमी अधिकारिणी बील हें हाडिल्लें, हो भुमिपुत्र हो शब्द हितूंतल्यान घायटले आनी हो द गोवा भुमी अधिकारिणी बील हेजें अशें नामांकरण करपाक शक्य आसा। आनी तेज्या खातीर गोवा भुमिपुत्र अधिकारिणी बील ह्या संदर्भांतली तुमची सगळीं सजेशनां तुमी goaonline.gov.in हाजेर दिवपाक सुरवात करची। तुमची बरी आसलेली सजेशन्स आमी एक्सेप्ट करतले निश्चितच। आनी परत एकदां हें बील जें आसा हें 2 म्हयन्या भितर जावपी एसेंब्लीन आमी परत रिइंट्रोड्यूस करपा खातीर घेवपाक शकता। भूमिपुत्र बिलाचें नांव बदलतले। फुडल्या अधिवेशनात जाय ते बदल करूंक सरकार तयार। फाटलीं 50 वर्सां गोंयांत आसात ते गोंयकारच माविन उलयता। विरोधकांक फक्त राजकारणाचें पडलां म्हूण खंय बोवाळ घालून पळय। विजय म्हणटा सरकार गोंयकारपणाचेर उठला।
मुख्यमंत्री फक्त पळवाटो सोदता काँग्रेसीचो आरोप. माघार घेतली तरी सरकाराची कोफूजांवांतल्यान सुटका ना. पंचायत मंत्री माविनाक पडला गोंयांत सेटल जाल्ल्यांचे. आदी 30 वर्सां फाटले सेटल गोंयकार जाले, आतां 50 वर्सां फाटले. तारीख फाटी वचत आसा. हांवें पायलट केले बिल असेंब्लीन आनी हांव ते बिला फाटल्यान आसा. जुवारी नगर एरिया जी आहा तेका लागून हांवें केला. फर्स्ट क्लॅरिफिकेशन, जुवारी नगर एरिया जे फूल मायग्रंट आसा वा आमचे लोक 30-40 वर्सां थिंगा रावता, थोडे 50 वर्सां रावता, ते ती बिर्ला फॅक्टरी पयली आमी म्हणटाली, पयली जुवारी अग्रो केमिकल्स आमी म्हणटाले, जे जुवारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आतां म्हणटा, आतां एडवेंट म्हूण नांव दिल्लें आसा. नांव चेंज जायत गेला ते कंपनीचे. थिंगा जे आमचे मायग्रंट वर्कर रावता, दे आर एज ओल्ड एज द कंपनी, and I can say they are living there, they are born and brought up, the next generation and the next generation येयल्ले थिंगा केसीस आहा. Having said that, ती एरिया म्हाका पडना, मायग्रंट हांवें फावर केला म्हणपाक. ती एरिया कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी, माय अर्स्टवायल कॉन्स्टिट्युन्सी, where I was there for 4 terms, and last 10 years I have already moved to Dabolim. Dabolim इतले प्रमाणान मायग्रंट्स नाव तांकां सांगपाक सोदता. आनी जुवारी नगर म्हाजी एरिया न्हू, सो आरोप म्हाजेर की हांवें मायग्रंट्सां लागून केला, हें चुकीची हें आसा. हे चुकीचे ते उलयता आनी बरयताय बीन. एक पेपर म्हाकाच ब्लास्ट करता, हांवें बिल पायलट केला, हांवें म्हाका लागून हाडला. इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी. दुसरें हांव एक सांगपाक सोदता, एक बिल हाडला गव्हर्मेंटान, तेजे कितें ड्रॉबॅक्स तरी आसा, शॉर्टकमिंग्स आसा. आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगला की ऑलरेडी आपण तेजे बदल हाडटा म्हूण. नांव चेंज करपा जाल्यार नांव चेंज करता. फुडले 2 म्हयन्या भितर जी असेंब्ली जातली तितून आपण चेंजीस करता म्हूण. बिकॉज वी वॉन्ट टू गो अकॉर्डिंग टू वॉट द पीपल वॉन्ट. सो तेका लागून ते केल्ले आसा. दुसरें म्हाका एकूच सांगपा जाय, जे गोंयान गेले 30 वर्सां, 40 वर्सां, 50 वर्सां रावता आनी जे हिंगा तेंचो जल्म जाता, इवन दुसरे कंट्रीनी आमचे कितले जे गोंयकार आहा, तेंची भुरगीं जेन्ना जाता, दे आर ऑफ दॅट कंट्री न्हू, तांकां स्ट्रेट सिटीजनशीप मेळटा. इफ दे वॉन्टेड टू डिबेट, वाय डीड दे वॉक आउट? ऑल दीस वूड नॉट हॅव हॅपन्ड. आफ्टर, इफ द ऑपोजिशन हॅज अ more blame than the government, had they debated, waited in the house to debate and asked for a house committee, then perhaps government would have listened to their voice and some of the bills would have gone to the house committee. They walked out without debate to make politics out of. सरकाराची माघार पळोवन विरोधकांचे वजन चडले. बिलाचो शब्द बदलपाची पावर खंय सीएमा कडेन ना, ती हावजाची प्रॉपर्टी. सरकार खंय फक्त पळवाटो सोदता. काँग्रेस आनिकूय आक्रमक. आम्ही काल जे सगळे अनाऊन्स केले की 10,000 गोंयकार ही भूमिपुत्र यात्रा आम्ही साखळे व्हरतले आनी तातूंतल्यान सामको जो लोकां भितर सामको बोवाळ चालू आसा. एक पळवाट काडपाक तो आतां सोदता. आमकां काय ना, पळवाट काय ना. गोंयकारांक हें बिल ज्या तरेन हाडला तेन्ना खातीर डिस्कशन जावपाक जाय, तेजेर डिबेट जावपाक जाय. आनी जेन्ना ताणें सांगलें की आमी तो शब्द बदलतले, हो शब्द बदलपाचो पावर हो मुख्यमंत्र्याक ना. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हावस. तें जर बिल हें करता जें आमी मागलेलें की तें चर्चेन जावचें, त्या बिलाक आतां कांयच अर्थ उरलो ना. जेन्ना मुख्यमंत्री सांगता तें आमी ड्रॉप करपाक जाय, नांव तें चेंज करपाक जाय. इट इज तें बिल एज गूड एज हें जालें, तें नवीन करपा पडटलें आनी तूं परत विधानसभेक मांडपा पडटलें आनी परत तेजेर चर्चा जाय पडटली. आमकां ती चर्चाच जाय आशिल्ली. सो ते हेजेर सुद्दां आमी चर्चा करपाक जाय, लोकांची इनवॉल्वमेंट घेवपाक, लोकांनी सजेशन घेवपाक जाय. सरकार गोंयकारपणाचेर उठला. विजय म्हणटा अशिक्षीत मंत्री म्हूण खंय पास केल्ल्या बिलांचेर सल्ले मागपाचो प्रकार चल्ला. सो मुखेलमंत्री जे कितें उलयता, डोंट टेक हिम एट हिज फेस वॅल्यू. एज आय टोल्ड यू फर्स्ट, lying is in his blood. That is why he becomes a pathological liar. And he has now declared war on Goans. And this war, we are taking up the challenge on behalf of Goans and we'll fight him. In the assembly, outside the assembly, in the courts, outside the state, in the courts, everywhere. जो फोरम आसतलो थंय आमी गोंयकाराच्या वतीन ह्या गोंयकार विरोधी सरकाराचे अगेन्स्ट आमी
झगडटले. ते अशें कित्याक सांगता फाटल्यान? अरे हार मान मरे ती. क्लियर सांग की आपली चूक जाली, आपल्यान करपाचें तें करूंक ना आनी ताचे खातीर तें बील आपूण फाटल्यान घेता म्हणून. नवें कितें येतलें तें येता तेन्ना पळोवया आनी असेंब्ली जाता तेन्ना पळोवया. तें जातलें आनी लोकांनी सजेशन, लोक सजेशन खंयचें दितले? अरे आमदाराची सजेशन घेवंक ना तुवें. कसलीं सजेशन घेवं येता? यू कॅनॉट टेक अंडर द लॉ सजेशन. नाव इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द हाऊस. हाऊ यू कॅन टेक सजेशन? कसलीं सजेशनां म्हणटा? कोण एडवायस करता म्हाका कळना. खंयच्यान हाडल्या ते कोण भुमिपुत्र काय म्हणून आदवोगादूय बी म्हणजे थंयच्यान हाडले आसतले. ना जाल्यार कोण गोंयकार सांगतलो ताका हें म्हाका कळना. उरतूच ना मरे हाका. अरे तुवें पास करतकर आदी आनी सजेशनां कसलीं? कितें उलयता काय लोक सगळे अनाडी म्हणून समजता. परवरेच्या आमदारांक खंय बिला आड मतदान करचें पडटा म्हूण बोवाळ घालून हावजांतल्यान कूस मारली. दुबावीत भुमिपुत्र परवरे चड भरल्यात म्हूण परवरे काँग्रेसीचो आरोप. If Rohan Khaute had that much of sense in him, he didn't need time to study the act. ल्हान भुरगो सुद्दां अशें पान पळयना फुडें सांगपाचो कितें रे काय म्हणून. पूण तुका सांगपाक कळना, तूं पिशापणां करपाक लागलो. कित्याक तूं पप्पू. हें सिद्ध जाल्लें आसा. If anybody else was there, a sane person from Porvorim, you would have moved an amendment. You would have at least asked for division of votes, not shouted and walked away like this. Why did you do this? Because you didn't want to vote against the bill. सगळ्यापेक्षा चड भूमिपुत्र जे आसा ते रोहना कडेन आसतले, फक्त परवरी न्ही गोंयभर. त्या भूमिपुत्रांक प्रोटेक्ट करपाक हो अशें करता. आज पासून ताणें एक शब्द काडलो ना. काँग्रेस पक्षाक डिनाउन्स केलो, डिक्राय केलो तो एक्ट ऑलरेडी. बट रोहन खंवटे हॅज नॉट डन एनीथिंग. Why? Because he wants to protect his Bhumiputras. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेस येता त्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारेक लागली. पक्षांतर्गत बसका. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूराव 3 दीस गोंय भेटेर. ब्लॉक पावड्यार ताज्यो फुडारी कार्यकर्त्यां कडेन गाठी भेटी सुरू. युतीचेर विचारल्यार म्हणटा लोकांक आनी गोंयच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांक जाय तसोच निर्णय घेतले. बरें स्थिर सरकार दिवपाचो खंय काँग्रेसीचो यत्न. There is a lot of discussion on the leadership change in Goa. उसके बारे में कुछ decision हुआ है? That will be decided by the party leader, high command. So you have been meeting many congressmen. Yeah. So what were the grievances or what was their demand? No, I'm meeting and plus I'll be meeting them again next few days. So we will see all those are internal issues. But everybody wants that that party organization should be strengthened and try and focus on the constituencies now. Try and find out who are the best candidates and see that the good candidates get tickets and those who are able to have popularity in the area and who can manage the elections, those kind of people. That's what the basic one of the thing which the party workers are saying. Except meetings in various constituencies, visiting all the I think almost 9 constituencies is planned. 6 constituencies are planned to visit. Today we are having some internal discussions with all some senior leaders and some other agencies and groups. So basically we're just doing some exercise today, internal exercise, and then I'm visiting the constituencies, organization, and see what the party workers are thinking, what they are feeling. So he continues to work as the president. Whatever changes, whatever issues that will come, that will be AICC has heard everybody's views and they will announce. But till then, party work will go on. Waiting to have an alliance with the Congress. What will be? See, there are people who are meeting Congress. There are some people who are meeting AAP. There are some people who are meeting, BJP also. But ultimately, whatever alliance any issue, that will be for us. It will be based upon what our party workers want, what the people of Goa want. That is what is more important. What do the people of Goa want? That is the most important part for us, because to see that a good stable government is formed in Goa. A good stable government is formed. Yeah, so the allianceचो ओवरऑल इश्यूज आसा. तो इशू आमचे हायकमांड आनी आमचे इंचार्ज आसा दिनेश गुंडूराव ते हँडल करता आनी ते आमचे कडेन सगळ्या कडेन डिस्कस करून लोकां कडेन डिस्कस करून एक्झॅक्टली कितें जाय कशें जाय
अलायन्स जाय काय नाका जाय काय कशें वचपाचें ते सगळे निर्णय घेतले पूण ते सगळ्यांक कन्सल्ट करून सगळ्यांक विश्वासान घेवन कितले दीस आसतलो तो थंय ताजो 3 दिसांचो टूर आसा आयज फाल्यां परवा पोंडा ब्लॉक काँग्रेस डिझॉल्व केल्ली. काँग्रेसवाल्यांनी प्रकार दिनेश गुंडूरावाच्या कानार घालो. गिरीश चोडणकार जबाबदार म्हूण तांचो आरोप. तशें आयज सडनली गोंयचे ऑब्जर्वर काँग्रेसीचे श्री दिनेश गुंडूराव आयज गोंयांत पावले. आमी सकाळीं तेजी भेट घेतली. आमी सांगलें ताका पयलें की आमी हे फोंडा ब्लॉक आमकां डिझॉल्व केल्ले आहा आनी आमी तुजे कडेन आमी हें करपाक रिजन सोदपाक आमी तुजे कडेन येयल्या म्हणून. ताणें आमकां टायम दिलो बसयले आनी आमचे कडेन डिस्कशन केलें अर्दवर गोंया भितर की थोडे कडेन ब्लॉकूच ना आनी हो ब्लॉक असो आसलो की एक्टीव आसलो आनी हेका हेणी डिझॉल्व केलो. सो आमकां गुंडरावान जें आमचे कडेन डिस्कशन केलें आमी सॅटिस्फायड आहा त्या डिस्कशनाक आनी हांवें तरी सांगलां ताका की ब्लॉक जाता आसतना परत अरुण गुडेकारूच हो ब्लॉक प्रेसिडेंट जाय. सगळ्या ब्लॉकांनी मागलें खंयचोच ब्लॉक डिझॉल्व करचो न्ही म्हणून कित्याक आतां फक्त 6 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक आनी हो रायट टायम न्ही ब्लॉक डिझॉल्व करपाक. तरी आसतना आमकां कसलीच नोटीस धाडी नासतना कित्याक तुमचो ब्लॉक डिझॉल्व करचो न्ही शोकोज नोटीस ना काय ना आर्बिट्ररीली एक सायडीन वन सायडीड डिसिजन घेवन हो केल्लो आसा. कोणाक जबाबदार गिरीश चोडणकर काय दिगंबर कामत? आमी प्रेसिडेंटाकूच जबाबदार जाता. कोण? गिरीश चोडणकर. गिरीश चोडणकर. सपोज जर आतां डिझॉल्व केली तुमची कमिटी जाल्यार मागीर तुमचो कितें स्टँड आसतलो? आमचो मागीर मुखार स्टँड आमी टायमार आमी हें करून आमी पळयतले पार्टी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. गोवा डेअरीचो गोरवांच्या खावडीचो प्लांट बंद. MDच्या मनात मारीत तसो कारभार. MD उतरां आरत्याची परती करता. एकार एक भलत्योच जापो. दूदकारांकय कल्पना दिल्ली ना. कोण फोन करता तांकां खंय सांगतात. कितें चल्लां ताची चॅरमॅनाच्या राज्याक खबर सुद्दां ना. 2 दीस प्लांट बंद कित्याक उरलो ताची जाप चॅरमॅन आतां MDक विचारता. MD खंय लॅटर केलां. ना कॅटल फीड बंद पडना. तुमचा गैरसमज कोणे सांगले बंद पडला म्हणून? ना कॅटल फीड प्लांट बंद पडना. तो मेंटेनन्स करता सर. पूण 2 दीस जाल्यार पावना म्हणटा कॅटल फीड. ना कोण सांगताले? तो हे न्ही ब्रेक डावन जावन तो मेंटेनन्सचा 2 दिसूच. हय 2 दीस. हय आता केन्नाच्यान बंद आसा? जाल्यार 1 तारखेच्यान. हे एक न्ही ते 1 तारखेच्यान. 1 ऑगस्ट. ब्रेकडावन असं जावच ना. आमकां कंटिन्युअस आमी खातीर दिता न्ही. ना तूं म्हणलें मेंटेनन्स आहा म्हणटाले. मेंटेनन्स चालू आहा म्हणटाले तुमी आत्तां? हय. सो ब्रेक डावन जाला काय मेंटेनन्स करता काय कितें? ब्रेक डावन जावना तो मेंटेनन्स चालू आसा. कित्याक तुमी गाडयो कारण आमकां गव्हर्मेंटाचें आसता न्ही FSSAIचे आपले सॉरी रिन्युअल ऑफ द लायसन्स पळय तेन्ना आमकां मेंटेनन्स करचो पडटा. सो आतां परत केन्ना फंक्शनींग जातलो प्लांट? परत हांव सांगूंक शकना कित्याक मेंटेनन्स आहा खंय न्हू. जातले 1-2-3 दिसांनी जातलो. सारके एक म्हयनोभर वयतलो आनी काय सांगूंक शकना. तुमचो अंदाज म्हणटा? ना म्हाजो अंदाज काय कोण फोन करता तांकां सांगता आमी सांगूंक शकना. आज सांजे सुद्दां गाडी पावूं शकता. फीड प्लांटाचें आनी MDचें कितें चल्लां तें चॅरमॅनाच्या राज्याक खबर ना. मिडियान विचारले उपरांत तो जापो सोदता. ताका लागून येवन आयज ताबडतोब की MD नोट काडला की 2 दीस प्लांट
हो कित्याक बंद नाशिल्लो, कित्याक तेजे कडल्यान आतां कितें आन्सर येता तें पळोवचें पडटलें. कित्याक बाबा कित्याक खावडी प्लांट तो हेजेर येयले ते कोतानी एक रॉ मटेरियल ना म्हणून बंद पडलो. कित्याक आमची हेजे प्रमाणे की खंयचें रॉ मटेरियल तर जाय जाल्यार आमचो खावडीचो प्लांटाचो मॅनेजर आहा तो 1-1.5 म्हयनो पयलीं रिक्विजिशन धाडटा की आपल्याक तें जाय म्हणून. पूण तशें तेणी रिक्विजिशन धाडलां वो धाडूं ना तेंय आमकां पळोवचें पडटलें. दुसरी म्हणल्यार जरी तर मेंटेनन्स आहा जाल्यार आमचो एक नॉर्म्स आहा की मेंटेनन्स जेन्ना करता तेन्ना आमी फार्मरांक एक सर्टन दिसांचे स्टॉक काडून दवरिता. तो तेणी तसो काडून दवरला वो तें म्हणजे म्हाका एग्जॅक्ट पिक्चर कळना, पूण एक हेजेर कित्याक म्हाका तोंडान ना हांवें ताका पळय हेजेर नोट काडला की म्हाका सारकें एग्जॅक्ट आन्सर कितें तें मेळपा लागलें. मेंटेनन्सा लागून बीन कितें बंद ना तें दवरला? अजून कांय हें जावना कित्याक म्हाका आतां हे नोटाचेर कळटलें न्हू बाबा कित्याक बंद आहा तो म्हणून हांवें तो नोट येयलो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. 2934 टुरिस्ट टॅक्सीची परमिटां रद्द करतले. हायकोर्टाची ऑर्डर आसूनय तांणी डिजिटल मिटर बसयल्ले नात. माविन सांगता 0 ते 1 सिरीज रजिस्ट्रेशनाक डिजिटल मिटर बसोवंक सांगिल्ले. ह्या सिरीजांत 3584 टॅक्सीवाले आसात. फक्त 137 जाणांनी डिजिटल मिटर बसयला. 513 जाणांनी फक्त बूक केला. कांय फुडारी खंय गोंयकार टॅक्सीवाल्यांक फक्त चिथायतात. आमी 0 आनी 1 सिरीज आमी इन्स्टॉल कर म्हणले. उणेच उणे 3584 टॅक्सीवाले आसात. पूण पळोवपाक गेल्यार इन्स्टॉल जे केला ओली 137, जे बुक केला 513. ओके, बुकिंग इज नॉट एज गुड एज इन्स्टॉल्ड. दे शूड हॅव डन इट अर्लियर. बट आमी म्हणटा इट इज इन्स्टॉल बिकॉज आज ना फाल्यां इन्स्टॉल करतले. सो कंप्लायन्स जाता ओली 650. सो 2934 are the people who have not followed the High Court directive. आज माझ्या डिपार्टमेंटान म्हाका very clearly सांगला High Court will come down very heavily on us. आमकां alternative ना, कित्याक तांकां alternative ना, but to terminate the permits of these taxi people. I am very sorry. People who have not complied the High Court orders have to face action, and I hope at least now the फुडले series आहा 2 and 3 series ते ताबडतोब मीटर इन्स्टॉल करून घेवपाचे. ते फुडें दुसरे सिरीज हें जातले. आय एम हेल्पलेस एज फार एज 0 and 1 सिरीज इज कन्सर्न. आय एम फोर्स टू कॅन्सील द परमिट्स. आनी पयले 4 सेंटर आसले, आतां तांकां आमी 8 सेंटर केला. सो द ईज ऑफ गोईंग अँड फिक्सिंग द मिटर. दुसरें हांव एक डिस्टिंक्शन सांगता. चडशे टॅक्सीवाले जे खऱ्यांनी पोट भरता आनी ओरिजिनल आमचे गोंयकार आहा सगळ्या मिटर बसयल्ले जाय. हे थोडे लिडर जे आसा अननेसेसरी तांकां मिसगायड करता. हांव तांकां सांगता पुरो यो गेम इज अप. तांकां मिसगायड करनाका. आमकांय तेंची काळजी आतां जेन्ना टुरिजम पिकअप जातलें ते तरी आपल्या लिडरांचे आयकले तेम करून बसले. गोंयांत तेम करप म्हणल्यार एक फॅशन कशी तेमोसपणां करप. कित्याक तेमोसपणां करप? जे डिजिटल मिटर आमी बसयता आमी सांगिल्लें आमी फ्री दिता. पूण फ्री आमी कशें दिल्ले 50% जेन्ना इन्स्टॉल करून आफ्टर 3 weeks तेणी एप्लाय करपाचे आसले. एप्लाय करून तांकां 50% तेंचे एकाउंटाक क्रेडीट जाताले. आनी मागीर 1 वर्स जातकच रिचार्ज करता तेन्ना तांकां उरला ते 50% मेळटले. आतां तेंची म्हणणी आसली आमचे कडेन पयशे ना, पॅन्डेमीक टायम, कशे आमी इतले पयशे भरपाचे. आनीकूय आमी तांकां रिलीफ दिवपाक येवजिला. आतां 3 week तेणी रावपाचें गरज ना. इन्या इन्स्टॉलेशन जालें, इन्यान एप्लाय केलें, 3 ते 4 दिसां भितर तेंचे एकाउंटाक 50% क्रेडीट जातले. आनी उरला ते 50% मागीर 1 वर्सान रिचार्ज करता तेन्ना. ₹3 प्रति किलोमीटर टॅक्सीवाल्यांक वाडोवन दिल्यात. अधिसुचोवणी रोखडीच येतली. लास्ट रिविजन वॉज इन 2014 तेंचे सांगणी आसली. आज नोटिफिकेशन इश्यू जाता. फाल्यांचे गॅझेटीचेर ते येतले आनी सांगपाचे ₹3 पर किलोमीटर हायक तांकां मेळ्ळलो आसा. ऑल द टॅक्सी फेलोज एक्रॉस द बोर्ड. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. बाणावले दर्या नुस्तेमारी सुरू आनी पयल्याच दिसा 25 टन सुंगटां. कोविडाच्या काळांत फाटल्या 2 वर्सांत सगळ्यांत थंड तातले तातूंत नुस्तेमारी सुरू जाली म्हणून थाकाय.
2 वर्सांत बाणावले एकदम इतली सुंगटां पडपाची खंय ही पयलीच खेप. तरी 7-8 वर्सां फाटीं खंय 70 टन सुंगट पडटालें. आज एक टोटल सगळे एक 20-25 टना भितर अराउंड 20 to 25. पुढे त्यांना थोडे कोणाला काहीच ना, कोणाक 500-800 किलो मेळ्ळा, कोणाक काय ना अशी जाता. पण तुम्ही हॅपी आहा सध्या? आम्ही कंपेरिंग टू द लास्ट सेव्हरल इयर्स वी आर नॉट हॅपी. 4-5 years back 70-80-90 टन पर डे बेनावलीम कोलमो लँडिंग जाताली. आता 25-30 टना वयर लँडिंग जायना. बोथ कॉस्ट इज गॉन अप आणि एक्सपेन्सेस वयर गेला, इन्कम कमी झाला. पेट्रोल वाढला 65-68 टू नाव इट इज नियरली 30 रुपीज एक्सेस. ते प्रकार तेका रेट मेळना. रेट मेळना म्हणल्यार कित्याक प्रोसेसिंग प्लांट सगळे बंद जाला करचे. कित्याक कॉस्ट ऑफ लेबर सीजन भर होल सीजन दे आर नॉट गेटिंग इनफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग. आता पर किलो कशें हें केलां तुमी? पर किलो 120 अशी रेट आहा एवरेज. हे पाडी पडा 2 वर्सां बेकार आसला आमी. हय 2 वर्सां काय आसला रे हे पाडी जाला आमकां. फर्स्ट टाइम तुम्ही गेला आणि फर्स्ट टाइम पडलं तुम्ही? हय. आणि उदका हें कशें आहा? उदक बरें आहा, बरें. तुमकां सोलर पडला काय आणि एअर नुस्तें पडला? सीजन ओके. आता गव्हर्मेंटान पेट्रोल वाडवला, हे वाडवला, सगळे वाडवला, प्रॉब्लेम जाता. पण सीजन बरो आहा तुमगेलो फर्स्ट सीजन आता? सीजन बरो आहा मीन्स लायक मनी टू बाय. पण सोलर बिलर मेळ्ळा तुमकां? पण सोलर पडला फर्स्ट एक. चिकन तांतयां खावचे परस गायचें मांस खायात म्हणपी मेघालयाच्या गोरवां सांबाळ मंत्र्याक मंत्रिमंडळांतल्यान काडात. ताचेर एक्शन घेयात म्हूण गोवंश रक्षा अभियान आनी गो परिवार मागतात. राष्ट्रपती आनी केंद्राक निवेदन पावोवचें म्हूण ते जिल्हाधिकाऱ्याक मेळ्ळे. गोरक्षकांचेर 6 वर्सां फाटीं हल्लो जाल्लो ताचो अजून तपास ना. गोरक्षकांनी दाखयल्यारच खंय कत्तलखान्यांचेर एक्शन जाता. मेघालय राज्याचो एक हालींच जाल्लो मंत्री तेणें केल्लें वक्तव्य, त्या वक्तव्याचो निशेध करपाक गोवंश रक्षा अभियान सगळे गोप्रेमी हांगा जमलेले आसा. हो मंत्री भारतीय जनता पार्टीचो आसा. ताका 8 दिसां पयलीं कितें 10 दिसां पयलीं ताका कॅबिनेटान घेतलेलो आसा आनी कॅबिनेटान आयल्या तेणें एक व्हडलो स्टेटमेंट केलो जो आमकां इफेक्टीव आसा. खास करून सगळ्या हिंदू समाजाक, हिंदू कल्चराक, हिंदू संस्कृती नश्ट करपाक हे लोक फुडें सरल्या काय कितें. आनी त्या खातीर तेणी कितें म्हटलें हें तुमकां सांगता की तो म्हणटा हो सनबूर शुलाय म्हणून ताणें म्हटलां कितें चिकन, मटन किंवा फिश खावच्या पेक्षा खंय तुमी गोमांस खाया खंय. म्हणजे यू आर रिकमेंडिंग. आनी ह्या वक्तव्याचे आमी गोवंश रक्षा अभियान आमी प्रोटेस्ट म्हणून आज आतां निवेदन सादर केलें नॉर्थ गोवा कलेक्टराक. आनी आमी तांकां सांगलां की हें निवेदन तुमी गव्हर्नराक वचचें, मेघालया आनी राष्ट्रपतीक धाडचें. ही पयली मागणी आसा की ह्या मंत्र्याक ह्या कॅबिनेटांतल्यान एक्सपेल करचो, ताका काडून उडयचो. ही आमची पयली मागणी आसा. आमचेर आतां सांगचें म्हटल्यार आमचेर दोगांचेर अटॅक जाल्लो त्या वेळार ह्याच हेडक्वॉर्टर्साचे जवळ जवळ 800 ते 900 गोप्रेमी सगळे मोर्चा काडलेलो. आजून आमकां न्याय मेळोंक ना, एक्शन जावंक ना. हें BJP सरकार आसा हांगा. पयले फावट आमचेर अटॅक जालो थंय पुलीस आसले, पुलिसाच्या समक्ष बकरी ईदाक अटॅक जालो. थंय आजून आमकां न्याय मेळोंक ना. म्हाका तेंच्यांनी आरोपी केल्लो आसा. आरोपीच्या पिंजऱ्यान आमी वयता. 6 वर्सां जालीं वाळपय कोर्टान. काँग्रेसा पेक्षा BJPन जास्त आमकां गोवंशाची हत्या करपाक लागून सपोर्ट दिता अशें दिसता. गेल्या कितलेशेच तेंपांतल्यान आमी की रेड मारली, आजून पर्यंत इतके रेड मारलेली जागा जी आहा तांकां डेमोलिश केलेले ना. एग्जाम्पल म्हणल्यार बिचोले जे आतां 2015तल्यान आमी पळयता, आमी फाटलाग करता आनी पार्ट करूंक सुद्दां ह्या स्लॉटर हावजाचे अजून पर्यंत ते कांय डेमोलिशन जाल्लेलें ना. पुलिसान रिपोर्ट दिल्या जाल्यार ते कितें दुसऱ्याच कडेन दाखयता.
आणि अशें करून जो म्युन्सिपाल्टीच्या हितून दाखयता तर म्युन्सिपाल्टीचे स्ट्रक्चर वेगळो आणि तेंचो स्ट्रक्चर वेगळो आसा आणि अशें आसून सुद्दां अजुनूय हेजेर कांय कारवाई जावंक ना. तर हे कारवाई बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय, नाजाल्यार मागीर आमकां फुडलीं पावलां घेवची पडटलीं. कारण ह्या बकरी ईदाक सुद्दां त्या जाग्याचेर कत्तल जाले अशें आमकां निदर्शनां येयली. आणि हांगा ह्या लोकल जे सरकार आसा तांचे कडल्यान कांय तश्यो अपेक्षा ना. कारण आमी प्रयत्न करून जाले. प्रमोद सावंताक ताची जाण आसूंक जाय आशिल्ली. एकात्म मानव दर्शन ज्या अधिष्ठानाचेर भाजपची स्थापना जाली, दीनदयाळ उपाध्यायांनी एकात्म मानव दर्शनान गोमातेचें महत्व, गोवंशाचें महत्व जें आसा तें सांगलां आणि तांच्या हाचेर वाटेचेर तांची हें आसूंक जाय आशिल्ली, वाटचाल आसूंक जाय आशिल्ली. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. बाणावले सिकेडी नावेले मदीं अर्दवट आशिल्लो पूल तडीक लायात म्हूण बाणावलेचो लोक मागता. ह्या पुलान लोकांचो वेळ वाचतलो. सरकारान मनार घेवचें. पूल उबारूंक आतां मेरेन पयसो घाला तो फुकट वडोव नाकात. पूल जाल्यार लोकांचे कितलेशेच प्रस्न सुट्टले म्हणून लोक मागता. पुलाची मागणी घेवन गांवचो 300 लोक मिडिया मुखार पावलो. एक्चुअली हो आमकां तो ब्रीज जाय आसलो, कित्याक ते सायडीन वयता आसतना ती गेट पडटाली पयलीं आनी ट्रॅफिक जाम जातालें. आमी थिंगसून नायल वयता म्हणल्यार आमकां ऑदर मायज लागतालें. येवदां गेल्ले जाल्यार आमकां एक 10 मिनटान पावताले. ते प्रपोजल ते आमी तो दिल्लो हो ब्रीज जाल्यार आमकां. आनी तेजो हे ब्रीज नासले, 3 पळय व्हडले ब्रीज केले ते कांय नासले. फकत एक हेस वचून नाजाल्यार हिंगसून वचपाचें मिथलांतल्यान. म्हणल्यार तो तेका लागून आमी तो दिल्लो आनी कोणालेंच ऑब्जेक्शन नासलें. तेदो आमकां तेणें सांगलो तो ब्रीज जातो म्हूण. फकत फायनान्शियल डिफिकल्टीज लागून तो तेदो उरलो. आमी आतां मागता चेचुला कडेन इलेक्शन जालें त्या 2 दिसा चेचुला सांगलो हो ब्रीज एक आनी हारामेला डेवलपमेंट ह्यो 2 वस्तू तुवें करपा जाय आमकां. आनी हो ब्रीज म्हूण जे आमच्या बाणावल्यांत ब्रीज ना. जेन्ना कावेलसीम बांदलो ते काल उलयता ते भाशेन कावेलसीम बांदलो, वारका बांदलो, बाणावल्यांत ब्रीज ना. आमकां हो ब्रीज गरजेचो आनी हो आवाज परजेचो. हो ब्रीज जावंकूच जाय आनी आमच्या लोकांक हें बेनिफीट जातलें. देखून आमच्या लोकांक आज ही ब्रीज जाय. हो इतली इन्वेस्ट करून तो इबाड करचे परस हो जावपा जाय. हे सगळे लोकांचे मागणे. आमकांय पंचायतीले लोक सांगताले तो केन्ना सांगता चेचुला सांग बेगीन सांगा की ब्रीज बेगीन काबार कर, कित्याक इतलो जाल्लो आसा, थोडो उरला करपाचो, तो बेगीन कर. हांगच्या लोकांक हो ब्रीज जाय. हे तुमकां हे 300-400 लोक जे जमिल्ले ह्याच वाडांतले मॅक्झिमम 95% हेच वाडांतले लोक जमिल्ले आसात. संवसारांत खंयच नाशिल्ली अळमी बानवाड्या सांपडल्यात. बायोडायवर्सिटीचो सोद घेतना बानवाड्या 12 दुर्मीळ जातीच्या अळम्याचो सोद लागला. तांतल्यो 3 जाती खंय गोंयांत पयलेच फावट दिसल्यात. एक जात देशांत पयलेच फावट. सोद कार्य बानवाड्या बायोडायवर्सिटी बोर्डाचें. गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डान बानोडा बायोडायवर्सिटीचो अध्यक्ष सुरेल तिळवे वांगडी छायाचित्रकार देवेश नायकाचो भोवमान केलो. पावस सुरू जातकीच कांय दिसांनीच गोंयच्या रानामळांनी अळमी फुलपाक लागता आनी अळमी म्हणटकीच गोंयकारांच्या जिबेक उदक सुट्टा. तशें खावच्यो अळम्यो सोडल्यो जाल्यार अळम्यांच्यो कितल्योश्योच जाती आसात. बांदोड्यांत जाल्यार जगांत खंयच नाशिल्ली एक जात सांपडल्या. खास करून नमूद करचें अशें दिसता की आमी पिपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर्ड हो बांदोड्या गांवचो तयार करता आनी हितून आमचो इनवॉल्वमेंट सगळ्या लोकांक घेवन आमी हो रजिस्टर तयार करता. त्या खातीर एज अ चेअरमॅन म्हाका हो भोवमान मेळ्ळा. जेन्ना हो रजिस्टर तयार करताले तेन्ना बायोडायवर्सिटी बोर्डान आमकां सांगलें की तुमच्या गांवांत मेळपी मशरूम्स जे पावसान येता त्यो तुमी सोदून काडा म्हणून. फक्त रोयणीचेर अळम्यो येता ज्यो आमी अळम्यो खातात त्यो अळम्यो न्ही, पूण वेगवेगळे तरेच्यो अळम्यो
आमी सोदून काडपाचो आमच्या बांदोड्या गांवचो प्रयत्न केलो आनी आतां पर्यंत तर आमकां आमच्या बांदोड्या गांवान फक्त बांदोड्या गांवान 118 वेगवेगळ्या प्रकारच्यो अळम्यो सापडल्या आनी त्यो आमी तेंचे फोटोग्राफ काडून तेजे व्हिडिओ काडून त्यो प्रॉपर बायोडायवर्सिटी बोर्डाक आनी डॉक्टर नंदकुमार कामत जे आसा आमचे सायंटिस्ट तांकां धाडून तांचे कडल्यान तेंची आयडेंटिटी आमी करून घेतली आनी ह्या 118तल्यो आमकां कळ्यो की 12 अळम्यो अश्यो आसा ज्यो रेर स्पिशीस आसा तितूंतल्यो 3 स्पिशीस आसा त्यो गोंयान फर्स्ट टायम रिकॉर्ड जाल्या एक स्पिसीस अशी मेळ्ळ्या एक अळमी अशी मेळ्ळ्या जाची नोंद इंडियेन पयले खेपे जाल्या एक अळमी अशी मेळ्ळ्या जी अळमी जशें नंदकुमार कामत सरान आमकां सांगलां की ताजी नोंद आजून जगान खंयच जावना. ह्यो सगळ्यो अळमीच्यो जाती सोदपाक खंय मोठो हात छायाचित्रकार देवेश नायकाचो आनी देवेश जाणें ह्यो अळम्यो सोदून काडल्या जी रेर नवी स्पिशीस सुद्दां जी मेळ्ळ्या जेजें सगळें क्रेडीट देवेशाक वता कारण तेणें तेजे फोटोग्राफ केल्या तेणें ती सोदून काडल्या. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. पेडणे प्रत्येक शाळेंत वायफाय दिवपाचो विचार सध्या पेडणेचो मोगोचो फुडारी प्रवीण आल्लेकार करता. बुधवारा ताणें कोरगांवां कमलेश्वर हायस्कुलांत फ्री वायफाय सुरू केली. पालकांक विचारिनासतना सरकारान गडबडीन ऑनलायन क्लासी सुरू करून वाट लायल्या. पेडणेचो आमदार मंत्री खंय परिस्थितीचेर नजर पसून घालिना. भुरग्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन तेंच्या आवय बापायक कॉन्फिडन्सान घेवच्या पयलीं हे स्कूल स्टार्ट केल्ले आसा ऑनलायन. ताका लागून भुरग्यांक खूब त्रास जाता आनी ताकाच लागून हांव फुडें सरून आयज हे वायफाय हांगासर दिल्ले आसा कमलेश्वर स्कुलान. 2 दीस पयलीं आमी प्रज्ञा स्कुलान दिला तेच्या पयलीं आमी देवळांनी दिल्ले आसा टेंपलांनी. तशेंच आनी कोणाक अशी गरज आसा जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगचें आनी आमी तेंकां दिवपाक केन्नाय रेडी आसतले. रेपिटिसियम तेणी म्हाका दिसता एकूयदां हांगासर स्कुलांनी म्हाका दिसता येवन पळोवंक ना हांगासर कितें गरज आसा आनी कशें स्कूल आसचें तें. ताका शिक्षणाची मातूय म्हायती ना म्हाका दिसता आनी तेणी केन्ना भुरग्यांक हें जाणूनय घेवंक ना आनी हांगासर कितें भुरग्यांक जाय पळय ती ताका खबरूय ना. नाल्यार आयज आमी हांगासर पावचे नासले. हेच्या फुडें समज हांव जालो हांगासर पेडणेचो MLA जाल्यार सगळ्या स्कुलांनी म्हाजें विजीट आसतलें आनी तांकां कितें जाय पळय तें हांगासर हांव फुडें आसतलो आनी भुरग्यांक जाता तितलें म्हाजे कडसून बेनिफीट आसतलें. कितलेशेच गोष्टी आयज हार्दिक सगळें केल्ले आसा आनी एक वर्ड आसा पळय अ पर्सन हू इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड नेवर फॉल्स ऑन द ग्राउंड. स्मार्टफोन असला तर आपल्याला रेंज मिळत नाही, खेडोपाडी वीज पुन्हा पुन्हा जाते, त्यामुळे वीज आणि आपल्याला त्रास सहन करावे लागतात. अशा वेळी इकडे ही वायफायची सोय केलेली आहे त्याबद्दल मी प्रवीण आल्लेकरला धन्यवाद देतो. राज्यांत हालींच जाल्ल्यो बलात्काराच्यो केशी बायलांचेर वाडपी अत्याचारा आड आझाद मैदानार आम आदमी पार्टीची कॅन्डल लायट फेरी जाली. बेटी बचाव हो फक्त स्लोगन न्ही, सरकाराची ती ड्युटी. तशेंच बलात्कार करतल्यांक वाचोवपाचो यत्न करूं नाकात म्हूण आपाची मागणी. आमच्यो चलयो आमचो सन्मान म्हूण आपाचे फुडारी बॅनर घेवन आशिल्ले. There is an age appropriate way of teaching a child this and empowering a child. We should not have, at least in today's world, we should not have the attitude of, no, they are too small, don't tell them anything yet and all. I think those days are gone and I think many people here will agree with me on that. So let's empower our children. Let's treat them and let's make them understand what is good touch, what is bad touch. दर एक पंचायत किंवा दर एक असेंब्लीन आम्ही असे एक सेटअप केले की सेल्फ डिफेन्स आम्ही टीच करू शकता चेडवांक किंवा फ्री ऑफ कॉस्ट. ते आता गव्हर्मेंटान थंय सपोज एक धाकटो बजेट कोणा तयार केलो न्हू सो आम्ही तेवूय ऍड करू शकता. My duty is to teach my son that he has to respect women, he has to help his friends, especially who are women, and if they are in trouble, to reach out to them. And this is one thing that every time we have a conversation about, and this is something that we as mothers should have a conversation with our boys. It's Pramod Sawant, जो आसा तुम्ही पळयला आसतले त्याने हे बार्बरीक आनी एक इनसेन्सिटीव स्टेटमेंट केले पळय आनी सांगपालो पेरंट शूड इंट्रोस्पेक्ट आनी भुरग्यांनी म्हणपालो चलयांचे म्हणपालो चलयो इतले रातचे कितें करताल्यो. सांगपाक सोदता तुवें मरे प्रमोद सावंत ते स्टेटमेंट करपाचे पयले चिंतपाक जाय आशिल्लें एक गांवाचेर कशें तूं मलम लावपाक जाय पूण तुवें मीठ सोडलें.
a big role in the kind of society that we are creating is naturally in the leadership of the society, of the state. In this case, the government that we have. This is not intended as a political statement, but it's very natural to look up to the leadership and see what they are inspiring the people. आमचो PM म्हणटा की बेटी पढाओ बेटी बचाओ, पुणी आमचो CM म्हणटा की रेपिस्ट को बचाओ माँ बाप को पढाओ. एज्युकेशन सिस्टमान ह्या बाबतीत बदल करपाक जाय. फ्रॉम 5th स्टँडर्ड इन एज्युकेशन सिस्टम सिलेबसान सेल्फ डिफेन्स शूड बी अ प्रायोरिटी. एक विक्टीम जेन्ना कोर्टान येता आनी ते थंय डिपोज करता, जजा फुड्यान सांगता, तेन्ना कितले त्रास जाता हें त्या चलयेकूच खबर आसतलें. आनी ताज्याकून चड त्रास एका आवय बापायक जाता, आनी खास करून जेन्ना एक चली मायनर आसता, कारण ताजी कंप्लेंटी फाटल्यान तेज्या फाटल्यान कोर्टान वचपाची सगळी जबाबदारी त्या आवय बापायचेर येता. आनी ती आवय बापूय जबाबदारी घेवन आपल्या चलयेचेर आगळीक जाल्या, बलात्कार जाल्या म्हणून पुलीस स्टेशनाचेर वता आनी इतल्या हिमतीन थंय कंप्लेन करता. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. नव्वद वयर मार्क पडल्यार चडशीं भुरगीं सायन्स स्ट्रिमीक वचपाचो विचार करतात. मात सांगे खैर खाटेंतले फ्लाविया आंद्रिया दा कॉस्ताचो वेगळोच प्लान आसा. CBSEंत 98.20% मार्क मेळिल्ले हे चली खंय कॉलेजींत आर्ट्सांत एडमिशन घेता. IAS ऑफिसर जावपाचे नजरेन तें खंय शिकतलें. मडगांवचे किंग स्कुलाचे ते विद्यार्थी. सांगेचो आदलो आमदार सुभाष फळदेसायान ताचे वेगळ्या प्लानाची तोखणाय केली. I'm very happy for my granddaughter. I'm very proud of her. She stood first in whole Goa. Even my elder daughter also stood 4th when she was in 12th standard in Kamals. She stood 4th in whole Goa. And this is the first surprising thing. My granddaughter stood first in Goa. I'm very happy. Thank my school teachers, my parents, everyone, because it's not only been my hard work but everyone else along the journey, right from my convent school, Manovikas, Kings, everyone. आमचे सांग्या भितर जे टॅलंट आसा एक्सेप्शनली, इफ यू सी, पयलीं सदांच आमी पळयताले की चीफ इंजिनियर आसा ते सांग्यावेले, हेल्थ डायरेक्टर आसा ते सांग्यावेले, एज्युकेशन डायरेक्टर सांग्यावेले, आनी मदीं मातसो एक गॅप जाल्लो. अगेन परत एक फावटी आमच्या सांग्या भितर खूब टॅलंट आमकां दिश्टी पडपाक लागले आसा. सांगे सारक्या भागान इतक्या रिमोट एरियेन भितर येवन आमचे एक भुरगे 98.2 जस्ट मिस 1.8% टू बिकम 100% इन ऑल दी सब्जेक्ट्स. आय मीन इट्स नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट. द टोटल CBSE एग्जामिनेशन तातूंत भितर गोंयांत म्हाका दिसता दिस इज द फर्स्ट टायम दॅट you got, I mean, 98.2. I never think anybody else has scored. She stood first in Goa. ताजे ambitions पहिले जर जायत, she wished to go in for arts. म्हणजे आमी केन्ना केन्नाय चिंतता कितें की प्रत्येक जो मनीस 90 अबाव वता तो सायन्साकूच वतलो आनी डॉक्टर जातलो. She has got a different idea. She wants to become IAS, isn't it? And she has chosen this field. पेरंट्साचे कांयच प्रेशर, दो शी इज अ टीचर अँड शी वॉन्टेड टू डू हर इन मेडिसिन्स बट शी नेवर फोर्स्ड. आणि ताच्या आपल्या आवडीनुसार क्षेत्र निवडपाचें स्वातंत्र्य आमी पालकांनी दिलें इज एट अनदर एक्झाम्पल. पणजे मळ्यात पिपल्सांत 8वेक शिकपी गजेश नायकाचें ऑनलायन ट्रेडिंगांत मोठें यश. 13 वर्सांचे पिरायेचेर गजेशान डिसेंट्रलायज फायनान्साच्या मळार 2 सॉफ्टवेअर प्रोग्राम केल्यात. अल्पवयीन आसलो तरी डिसेंट्रलायज फायनान्साच्या मळार खंय असो प्रॉडक्ट प्रेझेंट करूं येता.
पीपल्स स्कुलांचे व्यवस्थापन आनी मॅन्युफॅक्चरर संघटनेचो अध्यक्ष नितीन कुंकळकारान गजेशाचो भोवमान केलो. I have built two projects, Gaj Finance and Taksh. Both are two decentralized projects on the Ethereum blockchain. Gaj Finance is focusing on creating a one-stop DeFi NFT platform on multi-chain, which include Ethereum mainnet, Polygon, and Avalanche. Taksh is basically focusing on decentralized derivatives, creating a decentralized stock options with Chainlink. So blockchain is like anybody with an internet connection can join the space. So if you compare it with centralized finance, if you are under 18, you cannot build anything in the finance industry. But in decentralized finance, you may be of any region or any age, you can just go and build your products. And last year I got introduced to crypto, and I did freelancing for 3 months and started my project on April 28th. Future plans is to build stuff on both the projects. So we have many things lined up, including NFT staking, NFT farming, NFT marketplace version 2. So today it's a very proud moment for us at People's School, the People's Institute, where one of our students from standard 8 has achieved a lot in the IT sector. He has launched his own programs or softwares which handles or manages cryptocurrency. And today we have invited Nitin Kukalkar, who is the president of Mate India. We are with you 24/7 in your endeavors. I would like you to be the first Goa-centric billionaire. That is the mission. You must keep it, and that is easily achievable with the talent that you have. Congratulations. नगरसेवक अनिकेत चणेकार दिवचल बीजेपी युवा मोर्चाचो अध्यक्ष. आखाडा सांतिस्तेव ते पणजे कदंबा परत सुरू. उक्तावणाक थंयचो झेडपी सिद्धेश नायक आशिल्लो. बार्देश झोनल एग्रीकल्चरान मयडे शेतकारांक रोजांची लोपां वांटलीं. रोजांचें पीक कशें घेवपाचें ते विशीं प्रशिक्षणय दिलें. गोंयभरच्यो एक खबरो. तुमकां सांगूंक सोदता की आयज जी युवा टीम जी काडल्या पळय ती एक विश्वास धरून काडल्या. भारतीय जनता पार्टी एक फॅमिली कशी. सो आमचेर विश्वास दवरला की आमी येता त्या इलेक्शनाक आमचो भारतीय जनता पार्टीचो जो कॅन्डिडेट आसतलो तो मागीर कोण आसूं ती जबाबदारी आमचेर आसा की आमी भारतीय जनता पार्टीचो हांगा 100% आमी निवडून हाडपाची जबाबदारी आमची. मंडळाची कमिटी काढलेली आसा. आमकां भुताची कमिटी काडपाक जाय आनी ही जबाबदारी तुमची सगळ्यांची हाका बसलेल्या सगळ्या मेंबरांची आसा. आशा आसा तुमी हें काम नक्कीच करतले. कारण भारतीय जनता पार्टी जर आमकां फुडें 6 म्हयन्यान इलेक्शन केन्ना येतलें आनी आमकां हांगा परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार तुमच्या आदाराचेर निवडून दिवपाक जाय. कारण भारतीय जनता पार्टी मंडळाची कमिटी आसता. भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आणि तितलेच इम्पॉर्टंट युवा मोर्चाची कमिटी आसता. हांव इतलेंच मागता की आतां 100 रुपयांनी लिटर पेट्रोल जाला. तुम्ही ह्या बसीचो उपयोग करचो आणि जर तर ह्या बसीक लोड फॅक्टर कमी जालो डेफिनेटली कदंबा बंद करतले. तुम्ही लोड फॅक्टर दवरपाची काम करता. 7 दाचो 8 विसाचो 1 विसाचो आणि 2.5 वरार जर फूल गेलो जाल्यार लोड फॅक्टर जातलो. खूप वर्सां जाली ही बस हांगा चालू आशिल्ली तशें पयलीं सांगलें, पण मदल्या काही वर्सांनी ही बस हांगा बंद जाल्ली आनी ताकाच लागून सगळ्या लोकांचे हांगा हाल जाताले. कारण हांगच्यान ज्यो प्रायवेट बसी आसा त्यो थंय पर्यंत येताल्यो, हांगा भितर येनाशिल्ल्यो आनी ताकाच लागून खंय तरी लोकांक हांगच्यान चलत वचचें पडटालें. नाल्यार तसो ट्रान्सपोर्टाचें साधन नाशिल्लें. हेच्या पयलीं कदंबा आशिल्ल्यो पूण मदीं बंद जाल्ल्या कारणान हो प्रॉब्लेम जातालो. आनी तशेंच आमचे सगळे जे हांगचे म्हाजे मित्र आसात ते सदांच म्हाज्या फाटी लागताले की बाबा हांगा आमकां बस चालू करूंक जाय आनी त्या हेतूंतल्यान आमी प्रयत्न सुरवात केल्ले. पूण मदीं कोवीड जालें, लॉकडावन जालो, मागीर आनी इलेक्शनां जालीं, हें जालें तें जालें आनी त्या हेतूंतल्यान खंय तरी तें लांबणीचेर पडलें. पूण मनांतल्यान खूब बरें दिसता की आज ही बस परत हांगा सुरू जाल्ली आसा. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हाका ताणें एक शेतकार कसो एक वयर काडलो.
आनी हे पाटी म्हाका 25 किलो म्हाका एक हल्दी दिली टर्मरीक आनी हांवें ह्याच फुडल्यान हांगासर म्हणजे लायली ह्या टर्मरीक अरावंड 34 वॉईंग इंटू 2 आनी आतां नाचना घातलो नाचना लायता सो ताणें म्हाका उर्बा दिली आनी आतां ही रोजां बसून हांव थंय घालता ताच्या ताका चड आनी चड थँक्यू म्हणटा. आनी आमी तांकां थ्रू वेबिनार ट्रेनिंग पासून दिल्ली आसा मेरीगोल्ड कशें लावपाचें स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट म्हाका असं सगळे शेतकार जे होरतरेन मोठ्या प्रमाणात मेरीगोल्ड लायतले तेचेरय ट्रेनिंग दिल्ली आसा प्लस तेंचे ग्रुपूय फॉर्म केला ओन्ली फॉर मेरीगोल्ड वेरींग तांकां कितें डिफिकल्टी असले ते विचारूं शकतले फोटो पोस्ट करूं शकतले. गेल्या वर्सा तेंचो हँड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपिरियन्सूय आसा शेतकऱ्यांचो ओनू ते बरे तरेन आनी करूं शकतले. प्लस आतां जे शेतकऱ्यांनी आपले ग्रिवेन्सीस मांडले तेचेर आमी नक्की सोल्युशन काडटले. इन प्रोसेस आसा कोणाचे जशे केसी उरलेले ना सँक्शन जाले पयशे येवपाक मातसो तांत्रीक प्रॉब्लम आसल्या कारणान थोडे दिसांनी जातले. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.